तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा पापयांक खाती विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कुपेन बोलले सुरेश पोचतायसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा पापयांक खाती विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कुपेन बोलले सुरेश पोचतायसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा पापयांक खाती विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कुपेन बोलले सुरेश पोचतायसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा पापयांक खाती विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कुपेन बोलले सुरेश पोचतायसा उस्त्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा पापयांक खाती विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कुपेन बोलले सुरेश पोचतायसा उस्त्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा पापयांक खाती विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कुपेन बोलले सुरेश पोचतायसा उस्त्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा पापयांक खाती विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कुपेन बोलले सुरेश पोचतायसा उस्त्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा पापयांक खाती विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कुपेन बोलले सुरेश पोचतायसा उस्त्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा पापयांक खाती विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कुपेन बोलले सुरेश पोचतायसा उस्त्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा पापयांक खाती विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बाबा पुता आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आनी सदां सरता आमेन. ओ म्हणजे जेजूस बगोश आमकां निवार आमकां आमकां उजाडली और सर्गार सगळे आत्म्या भोव करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो मिस्तेर अंकवार मरी बालक जेजू परसूट जाली बेलेशरान गोरवाच्या गोट्यान मनजाती मदें आनी ताका रेवडायलो दुर्बळांक वस्त्रांनी. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां टायने पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझ्या तायसा वस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुझा पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझ्या तायसा वस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुझा पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझ्या तायसा वस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुझा पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझ्या तायसा वस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुझा पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझ्या तायसा वस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुझा पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझ्या तायसा वस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुझा पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझ्या तायसा वस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुझा पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझ्या तायसा वस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुझा पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कोर
आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझ्या तायसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूत जेजू. बागिंती मरे देवाचे माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझ्या तायसा उस्तऱ्यामध्ये सदो आणि सदो तुझा पूत जेजू. बागिंती मरे देवाचे माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. म्हणजे आमचे जेजूस पोकोस आमकां निवार आमकां आमकडांतल्या अवजांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्याक पोकरून सोड करस असलेल्या. चवथो मिस्तेर अंकवार मरी बालकाश जेजू वेलो आनी बेटलो देव तेमलांत आनी दिला ताका सांसिमाच्या हातांत. ताणें ताका वळखिलो स्वर्गाचो आनी संवसाराचो सर्वंडार म्हण. आमचे बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा अस्तरामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा अस्तरामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा अस्तरामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा अस्तरामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा अस्तरामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा अस्तरामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा अस्तरामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा अस्तरामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा अस्तरामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा अस्तरामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सर्वता आमेन. आमचे जेजूस पोकोस आमकां निवार आमकां आमकडांतल्या अवजांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्याक पोकरून सोड करस असलेल्यांक. पांचवो मिस्तेर परबीच्या दिसा सांडल्या उपरांत बालक जेजू मेवलो, देव तेंपलांत बसलेलो जाणाराचें शिकोवप आयकून आनी ताजेर वयर विचार करून. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुज्या तायसा वस्तऱ्यामध्ये सदो आणि सदो तुझा पूत जेजू. पागिंती मरे देवाचे माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुज्या तायसा वस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूत जेजू. पागिंती मरे देवाचे माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन.
नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझ्या तायसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूत जेजू भाग्यंती मारे देवाचे माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझ्या तायसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूत जेजू भाग्यंती मारे देवाचे माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझ्या तायसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूत जेजू भाग्यंती मारे देवाचे माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझ्या तायसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूत जेजू भाग्यंती मारे देवाचे माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझ्या तायसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूत जेजू भाग्यंती मारे देवाचे माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझ्या तायसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूत जेजू भाग्यंती मारे देवाचे माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझ्या तायसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूत जेजू भाग्यंती मारे देवाचे माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझ्या तायसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूत जेजू भाग्यंती मारे देवाचे माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. आमचे जेजूस पोकोस आमकां आनी वाराम कायम कोणातल्या अवचांतली वर सरकार सगल्या आत्म्याक पोकरून सोडकरस असलेल्यांक. नमान रणे काकडीचे माई तुस की आमचे जिवीत अमृतानी बरवासो आमी पोतेशे वेची बाडकात कॉल मारता या दुखाच्या कणान आसतना सुस्कार सोडून रुदन करून माई तुका प्रार्थता. आमचे दायश रातीनी तुझी काकडीची नदर काल तू कंवाळे आणि म्हाका तुला बांकवार मरे तुझी संक दाखय. भाग्यन देवाची माय आमचे पासोत्मा क्रिस्तान बसले ते आमकां पावस आमच्याक. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझ्या रायज आमकां येवं तुजी कशी जशी सरळ जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तान्नेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझ्या तायसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूत जेजू भाग्यंती मारे देवाचे माय आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. Sorves por aşamana Sondozane git gayda Sorves por aşamana Sondozane git gayda Sorves por aşamana Nome git rotsundaya आमचे खातीर वचूया ताणें करून दाखोवया सर्वेस por aşamana Sondozane git gayda Sorves por aşamana Sondozane git gayda सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं. तुमकां दिवं. आज आमी किरीत भशेन ह्या समुदाया खातीर मागतले. हाचे समुदाय ज्यो मांडावळ करतात त्यो जावन आसात सान जुझेवा समुदाय दोमिनो आल्तो दाबोली, सान पॉल समुदाय वालीस सायडीन, लिटल फ्लावर ऑफ सेंट ट्रिजा समुदाय, आवर लेडी ऑफ परपेच्युअल सर्कल समुदाय
हे सगळे आमचे समुदाय आज किरीत भाशेन मिसाची आनी नवेनाची मांडावळ करता. तांकां सगल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाचे देवाचो आशिर्वाद पडो म्हूण आमी तांचे खातीर मागुया. आज आमचे मदें आसा फादर थियो फर्नांडीस, पाद्विगार बोगमाळे फिरगोजेचो. ताका आमी माय मोगाचो येवकार दिता. आयज देवाच्या उतराची आमकां तो समजून आनी मोडणी दितलो. किरीत ताची आमी आज हे देवाच्या उतराचेर आयकुया आनी उदीक ताच्या वावरांत आनी ताका उदीक देवान कृपेन बरो म्हूण ताचे खातीर आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्यानो, आयज आमच्या आस्कार्या सान फ्रांसीस सावियराची दोबाजीक परब करूंक तयारेचो नोवेनाचो 4थो दीस. आनी ह्या समारंभाक आमचो विशय समाजाचे देगेर आनी निराशीपणान जियेतल्यांक नवो बोरवांसो दिवंक आमचेशी राव. देव बाप आपल्या सगल्या भुरग्यांचो कसलोच वेगळोचार करिनासतना एक सारको मोग कोत्ता. तरी आसतना आमी पळयतांव थोड्यांक समाजाचे देगेक शेवटी लोली जाल्यार थोड्यांक समाजांतली भायरायलोली. आनी हाचो परिणाम कसो जायते निराशीपण जिवितांत उप्रासलां. हो विशय आयच्या दिसाक नियाळटना सगळीं गरीब दुर्बळांक आनी कसलेय कारणांक लागून निराशी जाल्ल्यांक सोम्याच्या आदीन करया आनी आमकां जण एकल्याक क्रिस्ताचे नीज पाटलावदार कशे क्रिस्ती बोरवांचो दुसऱ्यांक वांटपी जावंक जेजू आमचे शिराव म्हूण हे मिसाचे बेटेन मागुया. आनी सबार पावटी आमच्या जिवितान असल्या देगेक पडलोल्या असलेल्या मनशां सोबे आमी दारुणायेन वागल्या, तांचो उखल करूंक आमी चुकल्या आनी भाशेन वायट तेंच केलां, पातकान पडल्या. देखून असल्यान सबार पातकांची आमी सगळीं ह्या वेळार बापा लागीं बोगसोन आमकां मागुया. सगळीं बरोबर म्हणया, हांव पातकी सोबतयतात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां उचारून वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वपिता देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोण, सोम्या काकूत कोण, क्रिस्ता काकूत कोण, क्रिस्ता काकूत कोण, सोम्या काकूत कोण, सोम्या काकूत कोण. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, पडलोल्या मनशा कुळाक उबारूंक तुज्या पुताक जमनी तावन उबारचो आनी ताणें कुर्साचे वडवडे आनी इणपण भोगची म्हूण अगणीत जाणवाईन आनी मोगान तुवें थारायली. ओगूट ओडकून तुजो अप्रिमीत मोग आमी वाखाणटाव आनी ह्या संवसारान आमकां कुर्साल मेल्ल्या जेजू ताणें दिसान दीस ओड म्हूण
आनी ताच्या संगाता तुजें सासणीक सूख भोगूंक उबारून व्हर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. त्याच आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ता उद्देशी तो खरो तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. लोकगोंतीच्या पुस्तका वेलें वाचो. त्या दिसांनी इस्रायल पोरचा होर दोंगरार सोडून एदमाच्या प्रांतांतल्यान वचना जावपाक रस्त्या वेल्यान सुफाच्या दर्या वाटेन चलूंक लागली. वाटेर लोकांक पुरो जालें तीं देवाचेर आनी मोइजेजाचेर आड उलोवंक लागलीं. कित्याक म्हूण तुवें आमकां इजिप्तांतलीं भायर काडलीं? ह्या ओरान्यांत आमी मोरच्या आंगा उंडो ना, उदकूय ना, पोट भरोना तसलें तूं आमकां जेवण दिताय ताची आमकां वीट आयली. तेन्ना देवान लोकांक मोदें उज्याचें सोरोप धाडलें. लोकांक चाबून तांणी इस्रायलान जायते जाणांचो जीव काडलो. लोक मोइजेजाक सांगूंक आयलो, सर्वेस्पराचेर आनी तुजेर आड उलोवन आमी पातक केलें. सर्वेस्परान आमचे सुरशिले हे सोरोप पयस करचें म्हूण तूं ताका आमचे खातीर विनंती कर. मोइजेजान पोरचे खातीर विनंती केली आनी सर्वेस्परान असो ताका जबाब दिलो, तूं एक उज्या सारको सोरोप कोर आनी तो एका खांब्यार उबारून दवर. कोणाक तो सोरोप चाबलो ताचेर नदर घाल्यार तो वांचतलो. म्हणटच मोइजेजान एक पितुलेचो सोरोप केलो आनी एका खांब्यार उबारून दवरलो. आनी जोर तर कोणाक सोरोप चाबलो तो पितुलेच्या सोरपाचेर नदर घालतलो आनी वांचतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. आमचो जबाब, सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. पतन म्हणुया, सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. म्हजो उपदेश चीट दिवन आयक. म्हजे पोरजे, हांव सांगूंक वेता ताका कान दी. ओपारांनी खबर सांगता, पुर्विले गूठ तुमच्या दोळ्या मुखार उगडापे कोत्ता. जबाब, सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. तूं तांकां मार घालतलो तेन्ना तीं ताका सोदूंक लागतलीं आनी काळजान थान ताचे शीं परततालीं. तेन्ना देव आपलें खडप म्हूण, परमेश्वर देव आपलो तारोप म्हूण तांकां उगडास येतलो. जबाब, सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. पूण तोंडा पुरतें मात तें तांचें उलोवप, तांच्या ओंटांची उतरां फटकिरी. ताका दिल्लें उतर काळजान तीं सांबाळी नासलीं. ताचे लागीं केल्ल्या कराराक विस्वाशी ना जालीं. जबाब, सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. पूण आपले व्हडे कोणवालायेन तांचे पातक ताणें बोगशिलें आनी तांकां सोडयलीं. आपलो राग परतून परतून दामून दवरलो. आपलो क्रोध तांचेर चडूंक दिलो ना. जबाब, सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. उद्गार. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. सोम्या जेजू क्रिस्ता, नोमान वंदन मोहिमांक स्तुती दिनवास तुका. तुज्या खुर्सा वरवीं संवसाराची तुवें दोयेन सोडवण केली. Soy sorvespora, soy sorvespora,
Soy, 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 soy. Soy sorbe spora, soy sorbe spora. Soy, 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 soy. सर्वे स्पोर तुमचे सोबे आसू Tumche sove asu. जिवावा पोरमोनी जेसू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान Moima tuga somia. जेसून निकोदेमाक म्हणे स्वर्गात तावन देंवलोल्या आनी स्वर्गार रावतल्या मनशाच्या पुता बगर कोणूच स्वर्गार चडूंक ना जसो मोजेसान अरण्यान स्वरूप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय ताचेर विस्वास ठेवतल्या समेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय ताचे विस्वास ठेवतात त्या सगळ्यांचो नाश जायना जावच्याक पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो खरेंच संवसाराचेर कास्तीचें फर्मोण मारूंक न्हय पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारान धाडलो जेसू क्रिस्ताची शुभ वर्तमानी Wakani tuga Krista. प्रितीच्या बाबांनो आनी भयणांनो भाग्योंत फ्रांसीस शाबेराची नोवेना ह्या दिसांनी आमी कोत्ता ताचो समारंभ आमी पाळटा आनी वर्सान वरस जेन्ना ही नोवेना आमी कोत्ता तेन्ना खोरेगांत विशय जे आमच्या भावार्थाक लागतात तसले विशय आमी घेता आमच्या व्हडल्या गोंया जेन्ना ही नोवेना आनी परब जाता थंयसरल्यान खंय भाशेन हें देवाचें उतर परगटपी आनी विशय बरे काडपी आमकां एक सोयेक कसो मेळटा आनी ह्या वर्सा आमी हे विशय काडल्यात खंय भाशेन ह्या वर्साचे विशयाक लागतात तसलो आमचेशी जेसू तूं राव हो व्हडलो विशय ह्या वर्साचो मनान घेवन ताच्या सकला आनी ताचे बरोबर आमकां लागतात तसले विशय आमी घेतल्या आनी आयचो विशय मोगाच्या भावांनो आनी भयणांनो आमकां मेळटा तो म्हळ्यार खंय भाशेन देगेर आसात समाजाची निराशेपण सोंसतात तांकां आमचो आदार दिवंक आमचे सोशिराव आनी देगेक कोण आसात आमच्या समाजांत देग म्हळ्यार आनीक सुवात ना असलो जागो जो मनीस देगेक आसता ताका ऑप्शन ना तो देगेक कसो पावलो हो विचार वेगळो पूण जेन्ना मनीस देगेक पावता तेन्ना ताणें सांबाळूंक जाय वो सकला पडूंक जाय आनी हे मनान धरून आयचो विशय आमकां उगडास करता तांचे पासत आमी कितें करूंक जाय ती मनशां सकला पडूंक पावची न्हय म्हूण आमी तांकां आदार दिवंक जाय आनी जेन्ना ही मनशां सकला पडपाचीं आसात तेन्ना तांकां निराशीपण येता तांकां दिसता आनीक वाट ना आतां म्हजें जिवीत कोबार देर इज नो चान्स आनी तेन्ना हें निराशीपण येता आनी हो मनीस घडयेक साल्वार जावंक शकता वो तो सकला पडूंक शकता कित्याक तो सारको देगेर पावला वो देगेर आसा मोगाच्या भावनां भिनानो ही आयडियर हें चिंतप जेन्ना आमचो फ्रांसीस पाप साहेब जालो तेन्ना ताच्या मनांत आयली असली जायतीं मनशां आसात ह्या संवसारांत आनी आमी मनशां क्रिस्तांव मनशां कोणा फाटल्यान वेता जी मनशां बरीं आसा तांचे फाटल्यान वेता
The church also goes with them. इगोस्पर्यान बरी मनशां आसात, आस्तीक मनशां आसात, तांचे फाटल्यान वेतालीं. ही परंपरा ट्रेडिशन आमकां सांगता. आनी हो पाप साहेब हे बदलूंक सोदता. ज्या मनशांक आमची गरज, जी मनशां सांडलोलीं आसात, तांकां आमी कितें पूण करुया हें ताचें मन सुरवातेकूच जेन्ना तो पाप साहेब जालो तेन्ना तो चिंता. जायते फावट आमी चिंता पूण करिना, पूण आमचो पाप साहेब करून दाखयता. जेन्ना ताचो वाडदीस पावलो, बर्थडे, आनी जाणा पाप साहेबाचो येदो व्हडलो बर्थडे, कार्डिनल्स, बिशोप, पाद्री आनी व्हॅटिकनान आसलेले जायते मनशां कडेक ताच्या वाडदिसाक जमो आसतली आसली. पूण जेन्ना तो पाप साहेब जालो तेन्ना ताणें म्हणलें म्हाका असलो दबाजो नाका. म्हज्या वाडदिसाक बर्थडेक दुसरीच मनशां आसतलीं, सदांचीं मनशां आसची नात. आनी सगळीं जाणां चिंतूंक पडलीं कसली आयडियर, कसलें चिंतप ह्या पाप साहेबाक आसतलें, कोणाक तो आपयतलो आपल्या बर्थडेक. आनी तेन्ना तो मायग्रंट्स, जे मनीस हे भाशेन बेश्टो वावर करतात, दुसऱ्या देशांतावन आयल्यात, जांचो कोणूच उगडास करिनात. आनी थंय म्हणल्यार मेक्सिको ह्या देशांतले जायते मायग्रंट्स आसले, तांकां तो मेजार बसयता आनी तांकां हो नाश्तो, ब्रेकफास्ट दिता. आनी सगळे अजाप जातात. ही कोणी पाप साहेबान केली. साद्या ल्हान मनशाक जांकां सगळो लोक किकोट कोत्तालो, केन्नाच कोणेच आपोवंक ना, व्हॅटिकनान बसून ह्या मेजाचेर पाप साहेब तांचे बरोबर जेवता, हे सगळ्यांक आतवेच लागली. मिडियान सगळ्या संवसाराक ही खबर गाजयली. आनी भाशेन पयलेच फावट पाप साहेबान असल्या मनशां सवे बसून तो जेवलो आनी तो खुशाल जालो म्हूण मिडियान पडगोट केली. लोकांच्या भावानो आनी भयणांनो, ही कोडणी के भाशेन पाप साहेबान करून दाखयली. न्हयच फकत आपलें व्हडपण दाखोवपाक, पूण आमकां सगळ्यांक पवित्र सभेच्या क्रिस्ती कातोळकांक उगडास करपाक असल्या मनशां सवे आमचे जिवीत आमी खर्चूंक जाय. आनी देखूनच आमचो इतिहास आमकां सांगता, आदलो काळार आमकां सांगता, जेन्ना देव पर्यान असल्या मनशाक विचून काडटा, इस्रायल पोरचेक विचून काडटा, कित्याक लागून ही पोरसां दोगदवताली, ही पोरसां जायते कोश काडटाली. इजिप्ताच्या राजा बरोबर जायतो वाव करून ती बाबडी कशी जाल्ली. आनी तेन्ना आमकां मेळटा हो देव ह्या आपल्या वावरान तांकां सांगात दिता, तांची सुटका करूंक मोइजेसाक विचून काडटा. आनी मोइजेस के भाशेन ताचे संवसारी हातियार जाता, इन्स्ट्रुमेंट हे भाशेन ताका वापरता आनी ताका ह्या पोरजेचो फुडारी करता. देव असल्या देगेक आसल्या मनशाक, जे त्रास काडटल्या मनशां सवे आपले आसने दाखयता, आपले पेणे करता, आपले ठिकाण करता आनी असल्या मनशां बरोबर देव जियेता आनी रावता. हाचे पयले वचपान ताची खबर इल्ली तरी आमकां मेळटा. जेन्ना हो लोक गुणगुणटा, देवान तांकां भायर काडली इजिप्तांतली, तेन्ना आमकां खावंक ना, आमकां पिवंक ना, आमकां जायत्यो वस्तू मेळनात, तेन्ना देव तांकां सोरोप धाडून तांकां चाबूंक लायता. आनी जायतीं मनशां हे सोरोप चाबून मोडटात. आनी तेन्ना ही पोरसां देवान तांकां इजिप्तांतली भायर काडल्यान ताचो उगडास काडटा. आनी कशे भाशेन ह्या देवान आमकां देगेर आसलोली सोडयल्यान ताचो के भाशेन उगडास करता. आयच्या शिवर्तमानांत मोगाच्या भावनां आनी भयणांनो आमकां मेळटा जेजू. ह्या संवसारान हांव कित्याक आयलां? जायत्यो वस्तू एकठांय करून व्हरूंक न्हय, पूण सोडवून दिवंक. आनी कोणाक सोडवून दिवंक? असल्या मनशाक, देगेर आसलेल्यांक, निराशेपणान जियेतल्या मनशां सवे हांव सोडवून जोडूंक आनी खुर्साळ म्हणूंक हांव आयलां म्हूण ह्या जिवाच्या शिवर्तमानांत आमकां दाखोवंक जाता. के भाशेन देव ह्या संवसारांतलो इतलो मोग करता की देवान कोणाकूच धाडलो ना, पूण आपल्या एकल्याच पुताक धाडलो
कित्याक संवसारचें तारण करूंक संवसारचें बरेपण विस्तारूंक. मोगाच्या भावांनो आनी भयणांनो, आज हो विशय आमकां हुस्कावंक गरजेचो कांसन आसूंक जाय. जी मनशां कोण कोण देगेर आसात तांचो आमी उगडास करूंक जाय. जायते पावट आमी म्हणटा जायत्या मनशांक आमच्या मनांत घेतल्यान ही मनशां बाबडी, ही मनशां के भाशेन गरीब अशें म्हणून जावचें ना, पूण खेरीत भाशेन एक्शनाची मनशां आमी जावंक जाय. हालींच जेन्ना आमची चळवळ चलताली ओल्ड गोवा, के भाशेन हे स्ट्रायक चलताले, जायते दीस जाले, आतां हंगर स्ट्रायक चलता तेन्ना हे के भाशेन हो इश्यू आमचे इगोर्जेक दिश्टी पडलो म्हत्वाचो, पूण सांगल्यार जालें ना. हीच मनशां बसलीन उपासाक, ह्याच मनशांनी जायत्या मनशांक हुस्कायले आनी के भाशेन जे वायट आसा ते मेपयत काडपाक आज पवित्र सभा इल्ली इल्ली फुडें सरता. आयचो विशय आमकां सांगता त्या प्रमाणे. मोगाच्या भावांनो आनी भयणांनो, ही ती जागृताय आमच्या जिवितान आसूंक जाय. कितें कितें देगेर आसा आमच्या गोंयचें तें कुशीन काडपाक, ते जाग्यार घालपाक आमचें मन आनी आमचें कितें भाशेन काळीज ह्या वस्तूंतल्यान आमी दाखोवपाची गरज. दुसरे सुवातेर आनी चड व्हड करून गरजेची. जायते पावट आमी सांगून जायना, सांगता तेन्ना जायती मनशां आयकनात, तेन्ना आमी कॉन्क्रीट वस्तू करूंक जाय, चड व्हड करूंक जाय. कित्याक हो नेट आमी दाखोवंक जाय आमच्या जिवितान जे आमी मेळूंक सोदता. जायते पावट मनशांक आमचे सोशे हाडपाक हो नेट आमी दाखयता तेन्ना आमकां जायते विरोध मेळटा, ओपोज मेळटा, पूण शेवटाक आमकां सक्सेस आसतलो ह्याची के भाशेन खुर्साची पळप आमकां उगडास करता. आमच्या गोंयांत के भाशेन ही पळप आमी पाळटा पवित्र खुर्साची, आनी के भाशेन हो खुरीस आमकां दाखयता जेन्ना जैतिवंत जावंक सोदता तेन्ना आमचें रोगत वाडूंक जाय, आमकां कितें पूण लागूंक जाय, आमकां त्रास पडूंक जाय, आनी हो त्रास पडल्या उपरांत एक दीस सक्सेस, एक दीस सक्ती आमच्या जैतिवंताची आमकां मेळटली. आनी तिसरे सुवातेर आमकां उगडास दिवंक जाय भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचो. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरान के भाशेन असल्या मनशां सोबे आपलें जिवीत खोदचिलें. आमकां ताच्या मागण्यांत मेळटा, खोडसून खोडसून तुजो जीव जोडोवन मेलय. ताणें आपलो जीव ह्या संवसारान जोडयलो, ताणें जीव बेश्टो दिलो ना, पूण जायते त्रास काडून काडून कोश्टांक फुडो करून करून जोडून तो मेलो. हे भाशेन ताची मागणी आमकां उगडास करता. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरान मोगाच्या भावांनो आनी भयणांनो जायते देश सोडले, आपलो देश सोडलो आनी आमच्या गोंयांत तो पावलो, मालाका ह्या जुंव्यांत तो पावलो. हे भाशेन देगेक आसलेल्या क्रिस्ती भावार्थांक एक स्फूर्ती दिवपाक, एक कीट पेटोवपाक ताच्या भावार्थान ताणें आमकां फावो केली. हे मिसाचे भेटेन आमकांय आमच्या गोंयांत आमच्या भारतान जायतें करूंक दिसता. ज्या मनशांक देगेर आसात तांकां फुडें हाडूंक आमचें मन आमी के भाशेन दाखयता, पूण आमी कॉन्क्रीट मनशां जावंक जाय, एक्शनाची मनशां जावंक जाय, जे भाशेन ही मनशां आमकां आदार करतात. हे मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेता आसतना त्याच भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक फुडें घालून आमकांय असल्या मनशां सोबे उदार काळीज फावो जावंक, असल्या मनशां सोबे मोगार काळीज फावो जावंक ह्या आमच्या व्हडा भाग्यवंताक फुडें घालून आमकां कृपा, आदार आनी बोर ह्या मिसांत आमी मागुया. उबी रावुया. असल्या मनशां सोबे आमचो सहकार दाखोवन आनी के भाशेन तांचे सोबे आमचें बरेपण फावो जावंक थोडी आमची मागणी बापा मुखार ह्या वेळार सगळीं उबारुया. समाजाचे देगेर शेवटोतल्यांक आनी निराशीपणान
बरवसो सोडलोल्यांक सोदून काडून नवी दिशा दाखोवपी आमच्या धर्माचे फुडारी जावंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी सगळ्या नागरिकांक एक सारके सांबाळूंक आनी केरीत भाशेन गरीब दुबळ्या सोवे केरीत हुस्को दाखोवंक फावो ते निर्णय घेवंक आनी समाजाचे देगेक शेवटोतल्यांचो ताणी जाता तितलो सांबाळ केल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. सगळ्या तरेच्या दुयेंसांक सांपडलोल्यांक बरी कर म्हूण मागतना किरीत भाशेन मानसीक भलायकी बिगडलोल्यांक फावो तो आदार सहकार आनी समाजीक आपणोवप आमचे वरवीं फावो जावंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमच्या गोंयांत नवो सरकार वेंचून काडपाची तयारी चलतना पोरजेक लुटून चलून खायना तसले आनी गोंयचे पर्यावरण संस्कृतीक आनी आर्थीक दायज आनी सगळ्या गोंयकाराचे होक राखून दवरपी सरकार वेंचून काडूंक सगळ्या मतदारांक जाणवाय दी म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. बापा सुर्गींच्या आमचे मागणेतून दोयेन आयकून घे आनी तुज्या पुतान ह्या संवसारांत जायत्या मनशांक देगेर आसलीं निराशेपणान जियेतालीं तांचे सोबे तांचें बरेपण करून दाखयलें. तेच भाशेन आमी ताची पाटलां असल्याच वाटेन चलूंक आनी तांकां बरेपण दिवंक आमकां शिकोय आनी कृपा दी म्हूण आमी मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मातयेचे भांगर करून शोकताय तूं एकाच उतरां. मातयेतून आमचे जिणे भांगर कर पवित्रात्म्यान. दयाल बाबा भक्तीपणान इरकोलोल्क्या जिविताचे तुका वोगता. आमचे वरदान तुका वोगता. आमचे वरदान दयाल बाबा भक्तीपणान इरकोलोल्क्या जिविताचे तुका वोगता. आमचे वरदान तुका वोगता. आमचे वरदान. म्हज्या भावांनो आनी भयणांनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सुर्गींच्या देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सुबेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या बापाक कुस्सार आपणाचें बलिदान करून जेजून सगळ्या मनशा कुलाक पातकाचें बोगसणें जोडून घेतलें. हेंच बलिदान आतां आमच्या हातांतलें मानून घेवन सर पातकांतली आमकां नितोड कर आनी व्हडे पवित्रायेक आमकां उबार म्हूण विस्वासान आमी तुजे लागीं मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो.
सर्वेस्परा पवित बापा सोड काळयान सोडताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या उर्वी मनशा कुळाची सोडवण खुर्साच्या रुखार करूंक तुवें थारायली रुखान तावन मरण उपजलें रुखान तावन जिवीत उपजोचें रुखा वरवीं देंवचार जैतिवंत जाल्लो रुखा वरवीं ताचो भस्म जावचो ही तुज्या मोगाची येवजण देखून खुर्सार जैतिवंत जाल्ल्या जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दलबार तुजी थर महिमा वाकाणटात तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती मोगान गायता बापा कळस तूं पवित तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कॉस म्हणून सोसून वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेजपणी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात नातलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यान सासणीक कलराचें रगत पातकाचें बोक्सलें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्ताचो गूट पोर गोटुया तुझ्या कुर्सानी पुलोची बोलबोला ओरवी तुवें आमकां सोडली सोया संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडान रगत शेव तोल्या मासमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पितुमेचे विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय पुनर्जीवनपणाचो बळवासो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जोडीत मुखामोल पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची ह्या मिसाक आयल्यांची तूं दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाची माई संगाती तिचो पती भाग्योन झुजे भाग्योन दोन दुतां भाग्योन फ्रांसीस शावेर
आनी सोड काली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोतबेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनांक. बऱ्या मनशा सोबे आमची सोयरी गोत आमचो सहकार दाखोवंक सोंपें, पूण जीं मनशां सकलां आसात, के भाशेन देगेक आसात समाजाचे, जांकां निराशीपण आसात, तांचें सगळें वावरूंक तितलें सोंपें न्हय, अवघड. आनी जायतीं मनशां असल्या मनशां सोबें आपलो वावर करतात. जेजूय बी भाग्योन फ्रांसीस शावेर बी असल्याच मनशां पासत आपलें जिवीत सादतालो. असल्या मनशांक के भाशेन तांचो जागो दिवंक, के भाशेन जेजूक आनी भाग्योन फ्रांसीस शावेराक फुडें घालून ह्या जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान आमकां आदार मागुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणेन पडून दिवनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वोरणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलोतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर आकातांतली तूं वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासनाक. सोम ह्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक श्रिसांक मळेंक तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पड म्हणून तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सुरंकाल तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक मोगान बावटान शांती दिवया. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिरे तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिरे तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. म्हज्या आत्म्यान तशेंच करी भलायकी नाका. ओ पळया जेजू क्रिस्त आमचो मोगाल सोमी, जो देगेक आसात, ते भाशेन आमच्या समाजांत निराशीपणांत बुडल्यान तांचे सगळें दोयाळ जाता. आमी तांचे सगळें दोयाळ जावन तांकां ते भाशेन पावताव, तांचे बरोबर आसाव आनी क्रिस्ताक शेवताव. ते आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. सासणाच्या जिविताक सांबाळ. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता. आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थुया. सोम्या जेजू क्रिस्ता कुर्सार उमकोलटना तुवें बापाक भेटयलेल्या तुज्या पवित्र कुडी रोगतान तुवें आमकां पोसल्याय आनी तुज्या कुर्सातान उपजतलें देवीक जिवितान आमकां भरल्याय. तशेंच कुर्सा वरवीं वैभवी पुनर्जीवनपणाक तुज्या सांगाता आमकां पावय म्हूण आमी तुजे लागीं कार्तिकायेन मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सवेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवे आसूं. आनी सवेस्पो देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे सगळ्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात के भाशेन निराशेपणान जियेतात तांचे सगळें दयाळ जावन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
Bagion Francis Xavier आमचे पासत विनोती कर. क्रिस्तान बासने ते आमकां फाव जावन शाक. प्रार्थुया. बापा उदेंतीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक बागियोन फ्रांसिस्काक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देशांच्या लोकांक तुजे पवित्र सभेन भितर घेतले. त्याच आमच्या मोगाळ संवंडाची ओळख आमच्या आयकडाच्या मनशांक दिवचे ताणेन आमची काळजां लासो आनी ताचेर बाबाड दवरतल्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगू. त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं आमेन. देवाचो आदार आसूं आमचे थंय सदां काळ.